आज आम्ही असा थिवे भागात आणि नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन तुम्ही जाणा की आम्ही तुमच्या मुखार जो घेऊन येता मतदार माझ्या कार्यावळ त्या कार्यावळीन आम्ही वेगवेगळ्या जाग्यार वचून लोकांक विचारता तांचे व्ह्यूज घेता. पात्रां आतां इलेक्शन्स आसात नॉर्थ गोवाचे आनी 3 म्हणटा ते पार्टी आसात. तुमचो व्ह्यूज कितें हाचेर? आता आम्ही 10 वर्सां पळयता BJP तेन्ना तेन्ना तेंच्यांनी हें दिल्लें एजेंडा दिल्लो की अचे दिन आहे हेचे किसानाचे उत्पन्न दुप्पट जातले सगळे जातले म्हणजे अचे दिन जातले म्हणजे आमी तांकां हें दिलें वोटींग दिलें कित्याक विश्वासान पयलीं 5 वर्सां दिले आनी मागीर आनीक 5 वर्सां दिली तरी आसतना आमचे कांयच फरक पडोंक ना. अशे दिन ते बुरे दिन येयले सामके परिस्थिती कठीण जाल्ली आहा. 500 रुपया कित्याकूच पावना इतली परिस्थिती जाल्ली आहा तेन्ना कशें जगपाचें अशी जाल्ली आहा. आता सध्या 3 पार्टी आसात नॉर्थ गोवान. सो तुमकां कितें आसा 3 पार्टी कोणाक बरो चान्स आसा? चान्स म्हणजे आता लोक BJPक वाजाल्ले आहात आनी आमकां दुसरे म्हणजे ऑल्टरनेटीव आसा न्हू ऑल्टरनेटीव आसा. दोन ऑप्शन आसा म्हणजे आमकां हांव हितूनसून सांगता काँग्रेसीक काँग्रेसीन जरी भ्रश्टाचार केलो तेन्ना गरिबांक कांयच जावंक ना. आता आम्ही पावले अस्नोड्या भागान आणि आमच्या वांगडा एक सिनियर वोटर आसात. लोकसभा इलेक्शन आसा तुमचे व्ह्यूज कितें बाबतींत? आमचे व्ह्यूज हे सांगले तुम्हाला आता आमचे व्ह्यूज आणि काय ना आमचे व्ह्यूज सगळ्यात मतपेटी एक पेटी क्लिअर आम्ही इलेक्शन खूप पळयले पार्टी सगळं पळयले काय फायदा पार्टी खंयची सपोर्ट करप ना त्या त्या वेळार कितें सुचता हय प्रत्येक वोटर तेच चिंतलो ह्या पार्टीचो भरोसा ना. आनी कितले रावले काय फायदा कोणीय येयलो तेच करतलो फुडल्यान कितें घालो तो फाटलो करतलो एकामेकाचें काडप तें आपुणूय तेच करप हय हेच आमी सगळ्यांनी ठरयलाच तें आतां आमच्या एरियेच्या लोकांनी आमी ठरयलाच आमी पार्टी खूब पळयली इलेक्शनाय खूब पळयली पार्टी खूब पळयली वोटर्स कितें ठरयतात. एक्चुली कितें आसा आज काँग्रेस आमी हें म्हणी BJP आनी RG पळयलें जाल्यार तिगांची हें कांय एकूच सेमूच आसा. आतां फाल्यां कोणाक दिवचें BJPन खूब डेव्हलपमेंट केलें सगळें केलें पूण एक्चुली गरीब लोकांचें जावं मिडल क्लासांक कांय हें ना. आज म्हागाय इतली वाडल्या गॅस सिलिंडर एक म्हणजे घरकार म्हणजे घरांतली जी बायलां आसा की इतले त्रास काडटात तांकां कांयच हें ना. बाकी सगळें तुमी डेव्हलपमेंट सगळें केलें रोड केल्या ब्रिजीस केल्या सगळें केलां पूण ते मिडल क्लास जो आसा तो तेतून पिळो वता तांकां कांयच हें ना. पूण तेणी मिडल क्लासांक कितें तरी हें करचें मिडल क्लासाक कांयच हें ना. परत बेरोजगारी भरपूर आसा. तुमी म्हणटात रोजगारी केल्या हें केलां पूण तें कांयच तितलें हें ना. देश म्हणटा तिसऱ्या हेजेर स्टेजीर आसा पूण देश तितल्या तिसऱ्या स्टेजीर ना. जर बाकी कंट्रीजचे सगळ्यांचें हें केलें जाल्यार आमी खंयच त्या लिस्टान एकाय हितून ना. पूण मोदी सांगता आमी तिसऱ्या स्टेजीर आसा आमी इतलें डेव्हलपमेंट केलां पूण एक खंयच आमी त्या हेजेर खंयच ना. लोकसभा इलेक्शन आसात 3 पार्टी रावल्या. आता कितें करतले कोण आमच्या वटेन रावला तेका दिवचेच पडले न्हू. आमकां कितें दिले तरी आमकां हांगा मरोकूच जाय ना दिले तरी मरोकूच जाय. आमकां कोण घे म्हणून 10 पैसे दिना मत दिया म्हणून सांगूंक येता तेन्ना मात पास फावटी येता. हांवें तांकां 10 फावटी एकल्याक सांगलां अरे बाबा म्हाज्या ऑपरेशनाचें म्हाजे कडेन जायना फुलां इकतली घरांची पळयतली काय ऑपरेशन करतली हा बरोबर मरे हा तेन्ना म्हाका कितें मदत करा कोणीच करूंक ना. हे आतां 4 निवडणुके जाल्यो. ह्या पिरणा भागात आणि आमच्याकडे काय महिला वोटर्स आसात
लोकसभा इलेक्शन आसा 3 पार्टी रावला तुमचो व्ह्यूज कितें आसा म्हाका दिसता बीजेपीक चड चान्स आसा ओके कित्याक ना बीजेपी खूप बरें काम करता आतां आमच्या हांगा पंचायत बीजेपीची आसा सो तेंचें काम खूप बरें आसा म्हणजे लोकांक खूप हेल्प करता खूप लोकांक पूण हांगा एक कॅन्डिडेट आसा तो तुमच्या गांवचो म्हणजे पिर्णाचो म्हणटात न्ही आरजीचो ताचेर व्ह्यूज कितें तेकाय आसा तसो पण कितको आसा सांगू शकना हां पूण हय बीजेपीक चड आसा स्किमी पावतात तुमकां आसा. तुमचें कितें म्हणणें? स्किमी बी आमकां बऱ्यो मेळटा आनी बीजेपी म्हणजे करता काम अशें म्हाका तरी दिसता आनी आमचो आतां आमचोच गांवचो रावला म्हणजे आमच्या गांवच्याकूय सपोर्ट आसतलो अशें बी दिसता. अशें बी दिसता. पण तुमी अशी बीजेपी सायडीन म्हणजे कितें एक्सपिरियन्स आहा तुमचो एक्सपिरियन्स म्हणजे आमी आतां हांव पयलीं अंगणवाडी शिकयताली हां. तेन्ना सुद्दां आमचे पर्रीकर बीजेपी आसले तेन्ना भरपूरशीं कामां केल्या म्हणून अशें कामाक केला तुमी? कामां केल्या पेमेंट बी आमचो खरो म्हणशीत जाल्यार पर्रीकर भवनाक सो त्या खातीर तुमकां बीजेपी बीजेपी म्हणजे बीजेपी करता कितें पूण करता आनी बीजेपी हे पार्टी म्हणून पळयता. ना पार्टी म्हणजे कॅन्डिडेट आतां हांकां आतां स्लिपार जाली न्हू ऑलमोस्ट हे म्हाका दिसता तिसरे पाचवे हस तेजें काम आसा न्हू आनी तो एक बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा सो त्या हिशोबान तो करताच न्हू काम. महिला तुमकां कितें दिसता चडशे बीजेपी सायडीन रावता? महिला तशें न्हू कितें आसा न्हू जेंची कामां जाल्या सो ते लोक नॅचरली बीजेपीक सपोर्ट करतले सो महिलांच्या खातीर स्किमी खूप आसा आतां हांव हँडिकॅप आसा सो म्हाका सुद्दां मेळटा आनी आतां ते हँडिकॅप खातीर खूप बरी बरी कामां करता. तुमकां एक लोकांक सांगलो मूड खबर आसतलो की तुमचे शॉप ना लोकांचो मूड आमी सांगूं शकना न्हू कित्याक उलोवप बीन आसता म्हणजे उलोवप आसता पण आयकण्यान अशें येता की चड करून बीजेपीक सपोर्ट आसा. आमगे अशें आहा की आमी कॅन्डिडेट पळोवन हें करना वोट करना एक जर आमगे आतां बीजेपी आहा म्हळ्यार बीजेपी पळोवन थंय कॅन्डिडेट पळोवन ना आनी ते बी कितें करपाचें जे कोण कामां ना अशें म्हणटा की कामां लायता गव्हर्मेंट जॉब दिता हे ते पूण चडशे आमचे हितून तशें जालें ना. ज्या घरान गव्हर्मेंट आतां म्हणटा की जे घरान गव्हर्मेंट सर्वंट आहा तांकां जॉब मेळपाना पूण थोड्या घरान अशें कोण गव्हर्मेंट जॉबाकूच नासता जावं कोण पयलीं आशिल्लो जाल्यार तो एक एक्सपायर्ड जावन गेल्लो आसता फुडें यें नासता आनी ते कोण तांकां तेगे बायलेक मेळटा जावं आनी कोणाक पूण बाकी जे आसता भुरगे शिकलेले हे केले ते कांय ना न्हू घरान बेकार उरता तांकांय कितें तरी मेळपाक जाय जावं गव्हर्मेंट जॉब नाच जाल्यार आनी खंय तरी दुसरे कडेन बरे जॉबार तांकां दवरून तेंगे घर चलोवपाचें न्हू म्हणजे तेंगे फॅमिली अशी आसता जावं शिक्षण आसता भुरग्यांचें आनी तशें आसता न्ही ते बेकार दवरप ना. लोकसभेक पळय कॅन्डिडेट दवरला पळय बीजेपीचो श्रीपाद भाऊ नायक म्हणटा तो 25 वर्सां जाली ये रे तेणी हांगा येवन कांय कोणाक विचारूंक ना केन्ना मेळोंक ना कांय ना आनी आतां तो परत रावला कित्याक रावला कितें करपाक रावला म्हूण कांय सजमाना तेचें आं तोंड सुद्दां दाखयना तो मेन म्हणजे तेका म्हाका दिसता बीजेपीचे कार्यकर्त्याक साद्याक किंमत आसतली पूण तेका वयर सेंट्रलाक किंमत दिनात खासदार जावन आं फाटले फावटी नरेंद्र मोदी येवन गेलो जाल्यार तेका तेंच्यांनी व्हॅल्यू असो दिवंक ना पूण तानवडेक तेंच्यांनी व्हॅल्यू दिलो हेका कारण कितें तर तानवडे आता आमी कोलवाळे पावल्यात आणि आमच्याकडे एक यंग वोटर आसा लोकसभा इलेक्शन आसा 3 पार्टी एफर्ट रावल्या तुजो व्यू पॉयंट कितें? म्हाजो व्यू पॉयंट इतलोच आहा की जी BJP आहा जो श्रीपाद भाऊ आहा तेका आमी 5 फावटी निवडून पयलो तेच्या 5 वर्सां पयलीं म्हाका फर्स्ट टायम इलेक्शन वोटींग आहली सो तेका हांवें वोट केलो 2019 सो 2019 आतां 24 जाले 5 वर्सां जालीं तेणी सो कांयच करूंक ना हांगासर जे आमच्या सायटीकूच आयुश हॉस्पिटल आहा मोपा एअरपोर्ट आहा थंयसर आमचे लोक अकावंट कामाकूय दिसना आनी कांय ना सो आमकां थिवे मतदारसंघान तेजो कांय बेनिफीट जाल्लो ना आनी एक तर तो कांय उलयना एसेंब्ली सो ह्या फावट आमकां BJPची मातशी नाराजगी आहा की तेणी बरो कॅन्डिडेट घालूंक ना सो ह्या फावट आमी BJP तितलें हें ना सो हांगासर इतलोच इफेक्ट आहा BJP आनी RG दोगां भितर फायट जातली पूण तितली जावची ना एक तर RGकूच हांगासर होप आहा काँग्रेस कांयच ना
काँग्रेसीक लोक तितले कांय उलयत ना, काँग्रेसीकचे हांगा चड कांय ना. सो आसले हांगासर आरजी नाल्यार BJP. सो आरजी भितूनच चड हें आहा हांगासर. ते लोक वाज्यान तेका आरजी म्हणजे एक तिडकीन आरजीक हें पयतले. सो मत मारतले. हय. तुका कितें जाय, आमचो जो MP आहा किंवा कोणूय MP जावं तूं, तेणी आमचे इश्यू आहा ते हेतून मांडचे कित्याक पार्लमेंटान जॉब्स आसात, परत आमचे खुबशे कितें कितें आहात इश्यू आहात पार्लमेंटान, ते सगळे तेणी मांडचे. कळ्ळें? म्हणजे पासपोर्टाचो इश्यू धर, परत जॉब्साचो धर, परत आमचे जागे धर, हें धर, सगळें स्पेशल स्टेटस धर गोंया खातीर. ते खुबशे इश्यू आहा ते तेणी थंय मांडचे पार्लमेंटान. जे ते वयर कोण आहा पळय PM तेकाय कळोंक जाय की गोंयान कितें कितें इश्यू आहा. तांकां कळना की गोंयान कितें इश्यू आहा, कितें आहा, कित्याक आमचे MP केन्ना वयर सांगत ना. सो तांकां कळचें. सो आमी इतलेंच मागता की आमकां हो कॅन्डिडेट जावं जो उलोवपी, जो उलयता, जो सांगता, असो आमकां कॅन्डिडेट जाय. सो ह्या फावट आमी आरजीकूच प्रिफर करतले कित्याक हो कॅन्डिडेट सारको ना BJPचो. जर कोण बरो कॅन्डिडेट आसलो, एनर्जेटीक आसलो आमी करतले आसले, पूण ह्या फावट आमी आरजीकूच हें करतले. पार्लमेंटरी इलेक्शन आमी तेकाच हें करतले. सो हांगासर आरजीकूच येवपा चड. एक कॅन्डिडेट बरो ना, कांय करना. लोकसभा इलेक्शन्स आसा, तुमचो व्यू कितें हाचेर? आमचे म्हणजे हेच न्हू, आमच्या भुरग्यांक पळय सर्वीस ना, काम धंदो ना, कांय ना, बेकार भोंवतात भुरगे मरे. आनी कितें आहा, फायदो कितें आहा भितर हेंकां मतां घालून तेंची आपल्या पोटां भरता, आमकां कितें फायदो आहा तेंचो? कांयच करिना हे लोक. भुरग्यांक बेकार मरे सगळे वतात थंयसर. हांव कितें आमी हे वायट उलयना रे, पूण काम धंदो कितें तरी मनशाक दिवंक जावो न्हू, तेका लागून म्हणटा. आता फाटली 3 कॅन्डिडेट आहा त्या फावट. आसा, BJP आसा, काँग्रेस आसा. लोकांचो कल कितें आसलो? लोकांचो कल सद्या BJPूच आहा. बरं BJP बाकीचे कल दिसना म्हाका. पूण सांगू टायमींग मनशाचो कसो कितें फिरत आनी काय कितें लोक घाली सांगूं येता तुज्यान म्हाज्या नांव सांगून येता न्हू, आनी काय ना. आता BJPचो कॅन्डिडेट आहा तो फाटली 25 वर्सां फावटी रावला तो. आनी ते रावला खूब फावटी ते तोंड दाखयना. आतां लोक कितें BJPचें नांव म्हणून तेका घालप न्हू ते मोदीच्या हेका लागून. तो दिसना ना तोंड. खरो मनशाचो कॅन्डिडेट तेंच्यांनी चेंज करून आसलो हे फावट तेंच्यांनी चेंज करून आसलो. हांवूय भंडार समाजाचो हो भंडार समाजाचो पूण चेंज करून आसलो. दुसरो कोणाक चान्स दिवन पळोवंक जाय आसलो. दिसभर येवन तेंकांच कितें चान्स दिवंक जाय. तेंकां न्ही आहा दुसऱ्या जिखपी ना, आणखी लोक ना, दुसऱ्यांक पळोवंक जाय न्हू. लोक आता मतां मारतना वयले सरकार वयलें सरकार पळयतले न्हू. BJP कशी आतां कितें आहा तशें दितले आनी काय. वयले सरकार बरें काम केलां. ना मोदीन काम बरें केलां. रोड बीड हे सगळें बेस्ट केलें तेणी म्हळ्यार. आनी कितें करतलो आनी मारांक तुजो. तेंच्यांनी पयले कितकीशीं वर्सां सारकें फळां खड्ड्यान कशें घातलेलें न्हू. हे रोखडेच कितें वयर सरता लोक. काम करले मनीस रोखडोच वयर सरता. आस्ते 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 वयर सरता न्हू. खड्डे पुळून काडटा म्हणून असो टायम लागता. वयर सरांक नाका इतक्यान तो सरोंक जाय वयर न्हू तो. ते सारकें जावंक जाय न्हू. ते भरतळच्या कडेन होणके पडलेले आसा ते बुडूंक वयता म्हणून त्या कडेन परत व्हरंक पडटा. हो आसा